रोझरी बॉयज दवल्ली झरी वाडोवन सेंट रिटा बॉयज मायणाक 2-1 गोलान हारोवन 18व्या रिबेलो पंडल फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो। ही मॅच सेंट रिटा चर्च खेळा मैदानाचेर जाली। मॅचीचे सुरवाती पासून दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो। 10व्या मिनटाक रोझरी बॉयजाच्या अजय राजान गोल केलो। उपरांत 15व्या मिनटाक सेंट रिटाच्या स्टेलोन ऑलिव्हरान गोल करून आपल्या पंगडाक 1-1 अशी बरोबरी करून दिली। 45व्या मिनटाक अजय राजान परतून आनीक एक गोल करून रोझरी बॉयज दवल्लीची आघाडी 2-1 वेली। गेम बोर आसलोली, बॉल पोजिशन सगळे आमगे आसलोले, बट आमकां चान्स मेळ्ळो ते आमकां क्रिएट करूं जालें ना, घेवपा जालें ना, बट सगळी गेम आमगेली आसली, बॅड लक आमकां। कितें चुकलें दिसता तुका गेमीक? म्हणजे चान्स मेळ्ळो ते आमी घेयले नाय, सगळे चान्सीस क्रिएट केलोले बट आमगे स्कोर जालो ना। कितें चुकलें? शूट चुकले ओ मिस फिनिशिंग जालें ना चुकलें। तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? फ्युचर सद्या आतां हॉटला वयता आनी क्रूज लायनीचे वचपाक एप्लाय केलो आहा। फुटबॉल लायन सोडटलो? फुटबॉल लायन बट चूज करपा पडटा फ्युचर फुटबॉल, बट तितलो टायम आसा तो, त्या टायमा भितर ती दाखोवपा आसा। आतां त्या धाकट्या भुरग्यां खेळटात न्ही फुटबॉल 14-15 तांकां तुजी मेसेज कसली? आमकां सांगपा म्हळ्यार हार्डवर्क करपाचो आनी जात तितू प्रॅक्टीस करपाची आनी टॉप प्लेयरागे मॅचीस चोवपाच्यो, फुटबॉल मॅचीस टीव्हीचे, आनी जात तितू ट्राय करपाची उंच लेवलाचेर पावपाक आनी 100% दिवपाचें। तुजी गेम कशें लागली तुजी गेम तुका? आसलोली सद्या आयज म्हाका ओके लागली, आमगे गेम बरी आसलोली, बट चान्सीस मेळ्ळो ते आमी घेवपा जाय आसलोले, कित्याक गेम सगळी आमगेली आसलोली, पोजिशन सगळे आमगेले आसले। ओके, थँक्यू।